आज मिटींग आशिल्ली ती एक इश्यू आशिल्लो आमचो म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर जे आशिल्ले आमी फाटले टेंडर आयले म्युन्सिपालिटीचे ते टेंडर जे कॉन्ट्रॅक्टरांनी घेतिल्ले आनी कामां केल्लीं तांकां एक EPF इश्यू काडिल्लो अकावंटंटान की ताणें EPF पे करपा जाय तांचे लेबराचे आनी मागीर ताचो पेमेंट रिलीज जातलो म्हणून म्हणटकीर आमचो कॉन्ट्रॅक्टरांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की तशी EPFची कितें गायडलायन्स आसा सारकी पळया आनी त्या खातीर आमची मिटींग घेतिल्ली. मिटिंगेक ज्या प्रमाणे EPFची गायडलायन्स मांडल्यो पयल्यार आमकां फर्स्ट म्हणल्यार EPFतल्यान आमकां सर्क्युलर येवना किंवा ऑर्डर येवना की कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आमी ते लेबराचे EPF घेवपा जाय म्हणून. दीस इज द फर्स्ट थिंग. म्हणटकीर EPF घेवपाचो प्रश्न ते ना. सेकंड थिंग आमकां DMA कडल्यानय कांयच ऑर्डर येवना, रिटर्न ऑर्डर्स कांयच ना की बाबा तुमी ते EPF कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कट करपाक. मागीर खूब इश्यूज आसा, नंबर ऑफ लेबर्स, मागीर प्रायमरी एम्प्लॉयर कोण, हे इश्यू आसा आनी त्या इश्यू प्रमाणे आमी सगळी डिस्कशन केलां आनी आतां आमी डिसिजन घेतलां की रेजोल्युशन घेतलां की पेमेंट जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर आलो तो रिलीज करचो जेणे करून आमची म्युन्सिपालिटीची कामां फास्ट जावची. म्हणून चीफ ऑफिसर मागीर एकावंटंट आसा तांणी जो नोट घातिल्लो आसा त्या प्रमाणे ती पेमेंट रिलीज करपाक तयार ना. म्हणून ते रेजोल्युशन घेवपा खातीर आमी मिटींग घेतिल्ली जेणे करून ते कॉन्ट्रॅक्टरालो पेमेंट रिलीज जावचो आनी तांकांय तांचे पयशे रिटर्न मेळचे काम केल्या ते म्हणून. दुसरो इश्यू आशिल्लो आमकां इन्कम सर्टिफिकेटीचो. ते इन्कम सर्टिफिकेटीच्यो लोकांक भुरग्याचे स्कुलांनी दिवपाक बी जाय पडटा. जी रियलिटी चेक जी आसा म्हणजे जो खरेंच त्या मनशाने त्या फॅमिलीचे इन्कम तितलें आसा काय ना हाजेर सारको चेक जावपा जाय म्हणूनय तो इश्यू डिस्कस जालो आनी तातूंत आमची आज मिटींग काबार जाली.